साद्या काळाचो 27वा इतर चराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 27व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां देवान जोडला ते मनशान मोडिनाय म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री कन्न रचली आनी तांकां आशिर्वाद दिवन म्हणलें, वाडा आनी चडा संवसार बरा. काजार प्रकृतीक अनुसार आनी देवाच्या कुशे प्रकार. जेजू काजार साक्रामेंताच्या मट्टाक उबारता. पवित्र स्नान घेतल्या दादल्या आनी स्त्रिये मदलें काजार साक्रामेंत. थंयसर कुरपा आनी देवाचें हाजीरपण आसा. काजारा साक्रामेंता वरवीं काजारी जोडी एक कूड जातात. हर एक साक्रामेंत सासणाच्या जिविताक पावूंक एक आदार जाल्ल्यान काजारी साक्रामेंत संवसारी जिवितांत एकामेका मोगान जियोंक एक अवकाश. फारिसेव काजारा साक्रामेंत मोडच्या विशांत सवाल विचारतना जेजूची सोंपी जबाब, जें देवान जोडिला तें मनीस शान मोडिनाय. तर काजारी साक्रामेंत मोडूंक घडूंक ना, बगार देवाच्या रचनेच्या कामांत काजारी जोड्यांनी भागीदार जावंक घडला. तर ह्या साक्रामेंताचें महत्व समजून देवाच्या कुशे प्रकार तो जियोंक आनी विशेश रितीन सर काजारी जोड्या थंय विस्वासीपण आनी जिविताक उक्ते रावचें उदार मोन दी म्हूण ह्या संभ्रमांत मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप देव आमचो बाप आनी आमी ताचेर भरवसून जियोंक जाता म्हणलें आमकां स्पश्ट करता. सांकेतीक रितीन पवित्र पुस्तक दादले आनी स्त्री विशांत उलयता. आदांक आनी एवेक एकामेका पासत रचलें. तांणी एकामेकाक विस्वासी रावन जियोवचें देवाचें येवजन जावन आसलें. तर काजारा साक्रामेंताचें महत्व विवरसूनचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजू देवाच्या पुता विशांत आमकां उगडापे करता. जेजू आमचो भाव जावन देवाचें येवजन समजून कश्टांची वाट समकता आनी कुर्सा मरण आपणायता. अशें आमी सर्वां देवाच्या भुरग्यांनी ताच्या महिमेंत वांटेली जावची ताची आशा जावन आसली. तर काजार जिविताच्या कुर्साक खांद मारूंक प्रेरण दिवची. हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान थोडे फारिसेव जेजू काजारा वेगळासरा विशांत सवालां घालतात. पूण जेजू काजारा साक्रामेंताचें महत्व जाणा आसून तांच्या सवालांक जोगती जबाब दिता आनी काजार रचणाराचें येवजन मुळ्याक रुजवा दिता. तर फारिसेवांच्या सवालांक जेजू कसली जोगती जबाब दिता म्हणलें ती आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभे आनी सर तिच्या वडिलां कुटाम मुळावी पवित्र सभा म्हणलें सत उखलून दवरूंक तांकां शिकय. काजारा साक्रामेंता विरोध जावचे अन्याय आनी अनीत खंडन करूंक तांणी मेटा काडूंक तांकां आदार दी. पती पत्नी मदलो संबंद जिवाळ दवरूंक आनी क्रियाळ पवित्र सभा बांदून हाडूंक तुजो गरजेचो आदार आनी बोळ तांकां लाभय म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांक काजारा साक्रामेंताचें महत्व आनी हक्का उखलून दवरूंक तांकां जाणवाय लाभय. काजारा साक्रामेंता विरोध जावचे इतर संबंद खंडन करून कुटाम समाज घडटा म्हणलें समजून काजारी जिविताक उक्ती रावची योजना आनी कार्यक्रमां मांडून हाडूंक मनशा जिवाच्या पोशणाक प्रामुख्यता दिवंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या घरांनी वाड्यांनी आनी संवसारांत अशा सर पिडेस्तांक आनी प्रायेस्तांक तुज्या आसऱ्याखाल दवर. पिडेस्तांक तांच्या पिडेतांत सुटका लाभय आनी प्रायेस्तांक तांच्या जिवितांत समाधान आनी सवस्काय लाभय. अशें तांचें जिवीत धैर्यान जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें काजार जावंक आशेतल्या तरणाट्या चल्या आनी चलयां पासून. विस्वासी बापा, प्रायेक पावल्या तरणाट्या चल्या आनी चलयांनी काजारी जिविताक सहज जाल्ली जोगती तयाराय करूंक आनी आंकवारपण निश्कळपणान जियोंक तांकां आदार दी. अशें
बरें क्रिस्ती कुटुंबांची स्वप्नां सोंपणेवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. 5वें फिरगस कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबांत अशा सर काजारी जोड्या काजारा वेळार एकामेकाक दिल्ल्या भाशेक विस्वासी रावंक तांकां शिकय. एकामेकाचो मोग भुरग्यांक जल्म हाडची तांचें मिसांव म्हणलें तांकां समजय. मोरा म्हणसर सुखांत तशें दुखांत एकामेकाक विस्वासी रावंक सर काजारी जोड्यांक भाग्यवंत कुटुंबाच्या ससायन भर म्हूण मागता.